फाटल्या वर्सा शिरगांव जात्रे वेळार खेटाखेटी जाल्ली त्या वाठारांतल्या रस्त्या कुशीकची अतिक्रमणां मोडपाक सुरवात केल्या। मात खेटाखेट जाल्ली त्या सुवातेक अजून मेरेन हात लावंक ना। जिल्लो अधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदाराच्या निरीक्षणा खाला शुक्रारच्यान ही कारवाय सुरू केल्या। फाटल्या वर्सा लयराई देवीच्या जात्रेक खेटाखेट जावन भाविकांक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो। आता ह्या वर्सा 21 एप्रिलाक लयराई देवीची जात्रा जातली। तेन्ना पौरुप्रमाण अंदू कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हणून कडक उपाय येवजण करपाचो निर्णय शासकीय पावंड्यार घेतला। तशेंच लयराई देवीच्या जात्रे वेळार भक्तांची सुरक्षितताय आनी गर्देचें योग्य वेवस्थापन करपा खातीर उच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक खर निर्देश जारी केल्ले। न्यायालयान 6 मार्च मेरेन सविस्तर गर्दी वेवस्थापन प्लॅन सादर करपाचो आदेश दिल्लो। ते उपरांत शुक्रारा सगळे संबंधित अधिकारी ॲक्शन मोडात आयले। जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत मामलेदाराच्या निरीक्षणा खाला शिरगांव वचून त्या वाठारांतली रस्त्या कुशीकची अतिक्रमणां मोडपाक सुरवात केल्या। मात फाटल्या वर्सा खेटाखेट जावन भाविकांक जीव वगडावचो पडिल्लो ते सुवातेर मात कांयच हालचाली जाल्ल्यो दिश्टी पडना। गोमंतक टीव्ही खातीर शिरगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।